नमस्कार आणि येवकार तुमकां मंथन ह्या स्पेशल डिबेट सिरीज. ह्या कार्यावळींतल्यान आमी तुमच्या मुखार दवरतली वेगवेगळ्या विशयांचेर तज्ञांची मतां आनी जाणकारांचे विचार. आमचो आयचो एपिसोड आसा ताचो टॉपिक आसा पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, आर वी फ्युचर रेडी. आनी ह्या विशयाचेर विचार मंथन करपाक आमच्या बरोबर आसात बाब रोलंड मार्टिन्स. ते गोवा कॅन ह्या संस्थेचे कोऑर्डिनेटर आसा. लोक आनी सर्वीस प्रोवायडर हांच्या मदलो दुओ जावन ते काम करतात. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. तशेंच आमच्या बरोबर आसा गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सीई स्टीफन फर्नांडीस. सर, तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. आमचे तिसरे मानेस्त आसा संदेश धारेश्वर. ते विमल आर्ट प्रिंटरीचे मालक तशेंच कुणय इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचे वायस प्रेसिडेंट. तुमकां सगळ्यांक आमच्या कार्यावळीन येवकार. ह्या प्रोग्रामान फुडें वतना पयलीं म्हणल्यार म्हाका अंडरस्टँड जावपाक जाय की फुडाराच्या उलोवच्या पयलीं की आमी जेन्ना केन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता आमकां दिसता की फक्त खांबे आनी वायरी इतलेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर. स्टीफन सर, तुमी आमकां मातशी म्हायती दिया हाचेर की पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार एक्झॅक्टली कितें? इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना म्हणटा तेन्ना इट स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स. जनरेटर जी वीज उत्पन्न करता. वीज उत्पन्न जाल्ल्या उपरांत वीज ही ट्रान्समीट करची पडटा. कित्याक आमी सगळ्यांक खबर आसा गोंयांत वीज उत्पन्न जायना. जनरेशन इन गोवा इज ऑलमोस्ट नील. सो ही ट्रान्समीट करपाक आमकां हाय वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज 400 kV ते 220 kV ह्या लेवलार त्यो ट्रान्समीट करचे पडटा. ताका आमी ट्रान्समिशन टावर्स, ज्यो ट्रान्समिशन लायन्स आसता, तेजे उपरांत आमकां EHV स्टेशन आसता, एक्स्ट्रा हाय वोल्टेज सबस्टेशन. कित्याक फायनली आमकां जी वोल्टेज घरा यूज करपाक जाय ती 415 और 230 वोल्ट सिंगल फेज आनी 3 फेज. आनी ज्यो इंडस्ट्रीक ज्यो सप्लाय घेता ती 11 kV आनी 33 kV. सो 400 kV सावन आमकां ती 220 kV करची पडटा बेस्ड ऑन द वोल्टेज आनी लोड. सो त्या उपरांत आमकां इंट्रा ट्रान्समिशन नेटवर्क और इंट्रा स्टेट लायन्स म्हणटा, ज्यो गोंया भितर हाय वोल्टेज लायन वता, ज्यो 220 kV आनी थोड्यो 110 kV. एका म्हणटाय सब ट्रान्समिशन नेटवर्क. तें जालें इन्फ्रास्ट्रक्चर. तेजे उपरांत आमकां डिस्ट्रिब्युशन सबस्टेशन लागता 33/11 kV. आनी तेजे उपरांत आमकां 33 kV आनी 11 kV ज्यो लायन ज्यो वता डिफरंट सबस्टेशनाक, तें जालें इन्फ्रास्ट्रक्चर. मागीर फायनली आमकां डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर सेंटर जे स्टेप डावन करपाक पडटा टू 415 वोल्ट. आनी ते अप टू एंड युजर जी सर्वीस वायर. आनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक जे स्काडा स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटर आयज आमकां हो कंट्रोल करपाक, ग्रीड कंट्रोल करपाक जे इन्फॉर्मेशन WRLDC नोडल एजन्सीज आसा, वेस्टर्न रिजन, सादर्न रिजन, हे 2 रिजन आमकां लागता. देर आर 5 ग्रिड्स आनी तेमच्या वयर आसता NLDC नॅशनल लोड डिस्पॅच सेंटर वीच इज इन दिल्ली. सो हे डेटा जी एक जाग्यार घेवन जी टायम टू टायम आमी ऑथॉरिटीक दिवची पडटा आनी ग्रीड कंट्रोलाक करपाक यूज पडटा एज पर द ग्रीड कंट्रोल कोड. सो एंटायर थिंग रायट फ्रॉम द जनरेटर सोर्स टील द एंड युजर सर्वीस वायर जे बोर्डार वो मिटराक वता अप टू मीटर, आय वूड से एंटायर थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, including the buildings, the substation, the transmission lines, the towers, the distribution stations, the distribution transformer centers, the meter, the service wire, the building used to house the electricity panels and the data center. Put together, everything, each and every element is infrastructure for electricity department. संदेश सर, जेन्ना खंयची एक इंडस्ट्री इस्टेट हे जाता, तयार जाता, तेन्ना गव्हर्मेंट मेक शुअर की ज्यो बेजीक अमेनिटीज लायक वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी रिचीज दी एवरी युनिट, प्रत्येक युनिटान पावपाची तरतूद केल्ली आसता. सो जेन्ना आमी पावर इन्फ्रास्ट्रक्चरा बद्दल रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज म्हणटा, आमी अशें म्हणू शकता की इंडस्ट्रीजाचे पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर अप टू डेट आसा म्हणून? See, the current situation तुम्ही पळयला जाल्यार it is not up to date. We are all struggling. See, there is the electricity department always decides between the consumers and the industries, and whenever need be they will shut down the industries and give this power to the basic consumer, which we don't want. That both should not be starved of power. Both industries as well as the consumers should be given power, and that should be the government's goal.
if you start shifting between these two, see, industries again is giving employment generation, and most of the revenue comes from the industry. Now, if you start staggering and giving this power to the consumers, and the industries are not being given power, so how do you expect more industries to come to Goa, and how do you expect the industries which are currently here to survive? So, because see, today if you see the situation, it's totally a global situation where you have to compete with all the industries globally. It's not that we are local, we'll manufacture for local and we will survive. We have to cater to the global market. When it comes to global market, everything, the quality of power, the equipment, everything has to be at par to cater to global requirements. And luckily, Goa is blessed to have industries which are catering to the global market. That's the pharma industry, maybe many other industry. If you have seen Bosch, Verna Industrial Estate, if you see, most of the companies cater to the global market. Now, if the quality of the power is not that great, you just imagine you have upgraded the quality of the equipments, you have upgraded the quality of your people, but not upgraded the incoming power. So that's going to hit the industry like anything. And that's the main reason why people are in two minds whether they should be coming and investing in Goa or no. Though the CM is taking a lot of initiatives to bring industries here, but there is a very strong need where he should see that power, water and other amenities, which are the basic amenities which any industry would require for survival, has to be provided. रोलंड सर, तुम्ही लोकांमध्ये आणि जे सर्व्हिस प्रोवायडर आसा हांच्या मदीं काम करता. आमी गेले खेपो सुद्दां इंडस्ट्रींतल्यान जेन्ना दामोदर कोचकर आयले तांणी म्हणिल्लें की सदांच प्रायोरिटी गोंयान कंज्युमराक दिता. जेन्ना लोड येता तेन्ना इंडस्ट्रीजचो सप्लाय बंद जाता आनी कंज्युमरांक प्रायोरिटी दिवन हांगासर तांच्या खातीर तरतूद केल्ली वता. सो तरी लोकांच्यो कंप्लेन्स आसा, कितें शॉर्टकमिंग्स आसा? पयले सुवातेर खूब बरें दिसता की ह्या पॅनलार चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर पार्टिसिपेट जाता. म्हाका दिसता हे पयली सुरवात हे विशयाचेर भासाभास करपाक आनी फुडलें रोड मॅप काडटले जाल्यार पयले सुवातेर आमी लक्ष घेवपाक जाय की हे सगळे इलेक्ट्रिसिटी जेन्ना आमी उलयता, इट इज गवर्न बाय द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. आनी दुसरें म्हणजे देर इज अ JERC, जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन, जे दर वर्सा हांगा हियरींग घेता आनी तरेतरे विशयाचेर तेजेर अभ्यास करता आनी थाराव घेता. आतां म्हाका तरी दिसता की इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना आमी उलयता न्हू, पयले डिसिजन घेवपा जाय, तो थाराव घेवपा जाय की हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उरतलें की कॉर्पोरेशन की बोर्ड जातलें. सी, हो विशय व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक सांगता, आज बाब स्टीवन आसा एज अ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, एक वाटेन ताका एक फ्रिडम आसा आनी ताका बंधनूय आसा. सो हे कित्याक जाता, कित्याक इट इज स्टील अ डिपार्टमेंट. एक्टा प्रमाणे JERCच्या ऑर्डरा प्रमाणे इट इज रिपीटेडली बीन सेइंग टू द गव्हर्मेंट दॅट यू हॅव टू मूव टू फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेशन ऑर अ बोर्ड. सो विशय कितें जाता, म्हाका तरी दिसता कितले आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे उलयले, हो थाराव जर घेना गव्हर्मेंट जाल्यार हो परत प्रॉब्लेम जातलो. कित्याक, see, at the end of it, a department is a political issue. It is independence खूप कमी आसता आनी ताका लागून परत JERC ऑर्डरान तूं वाचीत पळयत जाल्यार आय बीन वेन आय अटेंडेड पयली हियरींग आसलो, हांव एकटोच आसलो. मागीर हांव इंडस्ट्रीक फोन करूंक लागलो, बाबा तुमी येयात, बाकी येयात, मिडिया येयात. आनी कित्याक पावराचेर भरपूर भासाभास जावपाक जाय आनी डिस्कशन जावपाक जाय. इट इज नॉट टू ओनली ब्लेम द डिपार्टमेंट, हे तुमी करना. आमी म्हणटा कितें, एक कंटिन्युअस डायलॉग एंड डिस्कशन जावपाक जाय. आमी एक एग्जाम्पल दिता, चोडणा हे गांवांत, चोडण माडेल पंचायतीन हांवें एक डायलॉग अरेंज केले बिटवीन डिपार्टमेंट एंड कंज्युमर्स. व्हेरी इंट्रस्टींग डायलॉग इट वॉज. आनी जो आतां तेन्नाचो आसलो तो आसलो पणजे जालो तेन्ना. आनी कितले सिनियर सिटीजनाक फायदो जालो. आज गिरायकाच्या मनान सदां डावट आसता एंड आय डोंट ब्लेम देम. कित्याक गिरायक अल्टिमेटली म्हणटा म्हाज्या बोल्सांतले पयशे वतले. आतां सिंपल इशू सांगता, स्मार्ट मिटराचो इतलो ग्रावंड लेवलाचेर डिस्कशन चलता की बाबा हाऊ स्मार्ट इज दीस स्मार्ट मिटर. लोक कितें म्हणटा, टॅक्सीन मिटर घातल्या खंय चलता. ओके, फाटीं 2 बातमी येयले की 50 lakhs 75 lakhsची बील येयली. ओके,
आनी दुसरें बील येयलें तेन्ना डिपार्टमेंट इमिजिएटली मिटींग घेतली हाव टू कंट्रोल इट. सो म्हजो विशय कितें आसा, गिरायकाची पयलीं कॉन्फिडन्स घेवपा जाय. आनी कॉन्फिडन्स घेतलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें, हे फुडले 10 वर्सांनी कितें आमी करपाचें आसा हें सगळें घालपा जाय. आनी तेजें करतलो जाल्यार पयलीं वेबसायट रिवॅम्प जावपा जाय. स्टेट ऑफ द आर्ट वेबसायट जावपा जाय डिपार्टमेंटाची. कित्याक I can get up at 3 o'clock in the morning also, visit the website and know what Steven is planning to do. कळ्ळें न्हू. प्रत्येक तालुका लेवलाचेर एक ग्राहक आनी डिपार्टमेंटा बद्दल डिस्कशन जावपा जाय. आज आती आमी 2 तारखेर डिसेंबराची आमची इंडक्शन ट्रेनिंग जिपाड्या वयल्यान ऑफ पंचायत मेंबर्स. हांवें कितले सरपंचाक विचारलें, बाबा लायट वायर तुटली फ्रॉम पोल टू द हावस, तूं कितले फारीक करता. लायनमॅन सांगता तुका वायर विकतो घे 500, 800 की 1000. जायते सरपंच डिस्कस करता की कितले फारीक करपाचे. सो दॅट 30 meters ऑफ वायर इज फ्री टू द कंज्युमर, दे आर नॉट अवेअर. सो ह्या पॉलिटिकल लेवलाचेर जर म्हायती लोकां कडेन ना, देन देर इज अ ह्यूज गॅप. एंड माय डिस्कशन इज बिफोर इन्फ्रास्ट्रक्चर नो, I think that there has to be a huge confidence building exercise between 3 important players: industry, सामान्य गिरायक आणि डिपार्टमेंट. अँड फायनली तुजो पॉयंट मांडलेलो की सदां पावर बारीक कंज्युमर आहा तेन्ना तेंचेर लक्ष घालता, बिकॉज दीज आर द वोट बँक. द कंज्युमर्स हू आर इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर वोटर्स फायनली. सो department has to keep them happy, and there is a logic behind it. So I would say that the key today is, if we want to talk about infrastructure future ready, म्हाका दिसता टेबलार सगळे येवपाक जाय कितें कितें जावपाचें आहा. आयज कायगा सीबर्ड प्रोजेक्ट येवपाचें आहा, आनी ह्या सायडीन इंटरनॅशनल मोपा एअरपोर्ट. with these 2 indicators on either side, you tell me what is the thinking of people and industry and hospitality industry, future of power in Goa. Okay, so म्हाका दिसता भारत सरकार कितें येवजिता तेंय आमी टेबलार दवरपा जाय. इंटरनॅशनल एजन्सीज जे लोन दिवपी आसा, इंडस्ट्रीक सपोर्ट करता, तेंच्या मनान कितें आसा हें म्हाका दिसता सगळें टेबलार दवरून तेन्ना खरें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर भासाभास फुडें व्हरपा जाता. जे कितें लोकां खातीर सरकार करता ते लोकां पर्यंत पयलीं ताजें इन्फॉर्मेशन पावया. Yes, yes. सो स्टीफन सर, तुमचे खुबशे वेगवेगळे तरेन म्हणजे मिडिया थ्रू ऑर तुमच्या वेबसायटीचेर हे खूब पॉसिबल आसा. कितें दिसता तुमकां की ह्या इतल्या टायमार ते जावंक शकलें ना, ताजे मदले जे आडखळे आसा ते कशा तरेन काडूं येता आनी लोकां पर्यंत हे इन्फॉर्मेशन पावूं येता? हय, जशें रोलन बाबान म्हणटलें आसा, एक डायलॉग आसपाक जाय कंज्युमर, इंडस्ट्रीज आनी डिपार्टमेंट. कित्याक फायनली डिपार्टमेंट इज वर्किंग फॉर द कंज्युमर्स. आनी आयज खरेपणीन पळय जाल्यार एक इकनॉमी, आमचें पॉप्युलेशन ग्रोथ जायत आसा, इकनॉमी वाडीत आसा, पर कॅपिटा कन्जम्पशन इंडिविज्युअल आमी कितली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता तीय वाडत आसा. आनी पयलें इम्पॉर्टन्स कोणेंय दिवपाक जाय तें इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पावर. कित्याक आयज पावर 1 मिनीट लेगून ना जाल्यार एके पाटी हांव भायर घरा आसलो पावर गेला म्हूण कळटा, खंय तूं भायर आसा जाल्यार कंज्युमर इतले फास्ट फोन करता, स्पेशली पेंजीम एरिया. सो लोकांनी 2 मिनटां लेगून आयज पावर नासतना रावपाक जायना. which shows electricity department and power is a crucial department and a commodity, I would say. आणि हेजेर खरेपणीन जेन्ना ही उदरगत एक सक्सेस बरें अचीव करतलो जाल्यार एक पावर ना जाल्यार एक इंडस्ट्री बरी चलोवंक शकना. कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट जावं शॉप जावं बारीक धंदो लेगून जालो, कसलोय तो धंदो जावं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ इनपूट टू इट. सो ही बरी जाल्यारूच एक उदरगत बरी जाता स्टेटीची आनी कंट्रीची. सो हांव मान्य करता एक डायलॉग रिपिटेडली मे बी एवरी 3 months or every 2 months, what is the expectation from the consumers, तेन्नाच आमकां कळटलें कित्याक when we give a service, it should be service what is liked by the consumers. Sometimes sitting at our place, we are in our own problems, how to do it. But unless there's a dialogue, we don't come to know what we need to deliver, how to deliver, and what makes our consumer happy. So I agree fully. Second is website. तेंय हांव मानून घेता. एक बरी वेबसायट आमी करता आनी एक तेजें इम्प्रुवमेंट हांव खरेंच करतलो. आमी ह्या आयज मिडिया मुखार येयला म्हणून न्हू, की आमी ऑलरेडी डिसिजन घेयला ही वेबसायट जी आसता ती आमची लोकांक आमचे बोली येयनासतना लोकांक कळपाक जाय आमी कितें करता तें. कित्याक आयज हो टायम इतलो इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्यांनी आमच्या बोलीन येवन एक टेबलार अक्रॉस द टेबल बसपाक जायना.
सो एक वेबसायट एक मिडिया एक अशी थ्रू मिडिया वचपाक जाय वॉट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज डुईंग वॉट आवर फ्युचर प्रोजेक्ट्स जशें रोलंड बाबान म्हटलेलें आसा 3 टायप्स ऑफ प्लॅनिंग एक शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग आसपाक जाय एक मिडियम टर्म आनी लॉंग टर्म आनी वी आर प्रिपेर्ड फॉर इट. If subsequently if this question asked, I will give elaborate how we are prepared because electricity infrastructure also न्ही की 15 दिसांनी और 6 म्हयन्यांनी और 1 वर्सान जाता असो न्हू. आतां गोवा तामना लायन तुमी पळयली जाल्यार 2017 वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी जेन्ना गोवा तामनारा कडेन भासाभास करतालो हांवें पयलेंच म्हणिल्लें तुमकां एका 7 वर्सां लागतलीं हें म्हणपाक म्हाका कित्याक हांव गोंयकार हांव जाणा कशें ओपोजिशन आसता आनी एक प्रोजेक्ट घडोवन घेवपाक कितले डिफिकल्टी लागता. 7 वर्सान आयज 5 वर्सां जालीं ही लायन 50% लेगून कंप्लीट ना फॉर वेरियस रिजन ते रिजन हांव घेयना पूण हें एक्चुअल काम करपाक 2.5 to 3 years मॅक्झिमम लागता पूण आयज ती 5 years ऑलरेडी कंप्लीट आनी म्हाका अशें दिसता आनी एटलीस्ट 2 वर्सां लागतलीं. तो मिडिया फुडें येवचो पयलीं हांवें जस्ट कंपनीक विचारलें कितलो आनी टायम लागता म्हणल्यार 1 ते 1.5 वर्स. सो तरीकूय कितलेंय बरें काम केलें जाल्यार थोडो ओपोजिशन आसा एप्रुवल्स आसा इट्स अ टीडियस प्रोजेक्ट. सो ट्रान्समिशन or electricity infrastructure cannot come in just 1 year and 2 years. If we have to be prepared for 2030, if we have to be prepared for 2050, we have to start right now. संदेश सर तुमकां इंडस्ट्रीज तुमकां एक्सेस आसा टू द गव्हर्मेंट तुमचे प्रॉब्लम्स तुमचे डिफिकल्टीज तांकां मांडपाचे तांच्या मुखार तुमी केन्ना तुमचे प्रॉब्लम्स जे आसा तांचे पर्यंत पावयले? ना आमचो कितें आसा की वी आर इन कॉन्स्टंट टच विथ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इवन विथ मिस्टर स्टीफन ऑल्सो. आमी केन्ना केन्ना वयता तेंचे कडेन तेंचो इवन वेन वी हॅव अ टफ शेड्यूल ऑल्सो वी डू गो टू अंडरस्टँड वॉट एक्झॅक्टली इज द प्रॉब्लम आणि वेअर लायज द प्रॉब्लम. सी बेसिकली इफ यू नो द प्रॉब्लम देन देर कॅन बी सम सोल्युशन टू इट. कितें तरी तुमी सोल्युशन हाडलें जाल्यार मागीर फुडें आमी वचपाक शकता. सो मोस्ट ऑफ द टायम वी सी दॅट लोकांचो हेच आसता इंडस्ट्रीचो कॉमनली वी डू फील की पावर कमी आसा म्हणून बट दॅट्स नॉट द केस. मेनी ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गोंयान आसा न्ही दोज आर क्वायट ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर 30 वर्स 50 वर्स अशें जाले अँड दे स्टार्ट whenever you buy more power or you overload them they start tripping and when if it starts tripping then the entire thing is gone waste. So we should see that we not only get more power from outside but at the same time आमचो जे भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जशे ट्रान्सफॉर्मर्स आसा और सबस्टेशन आसा. इफ यू जस्ट साइट वन एग्जाम्पल जे कुंडे इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा इट्स अ बिग इंडस्ट्रियल एस्टेट. नाव कुंडे शुड हैव अ full-fledged station within the industrial estate which has not come up in Kunde. We draw power from Ponda. Now there are a lot of times that during the monsoon the trees fall and all these things happen आणि मागीर power tripping चालू जाता and monsoons as such from April to May which is April to July which is a peak season तेन्ना we have too much difficulties in running both the shifts and every company starts complaining अरे power na and mostly it is that time that we go to Stephen Bap and speak to him saying that अरे do something for this power. Then they start planning at that point of time but that's too late. All the plannings have to come right in advance. See last time when we had a meeting आमचो एक आशिल्लें की they were planning to develop a 33 kVA network. So even still today I feel most of the lines are not in place, most of the cable lines are not being charged. So if it happens at this pace then things are not going to be beneficial neither for the industry nor for the final consumer. So the government and the department has to sit together and put things in place within a short span of time. They should not think about 7 years and 10 years because 7 and 10 years is a too big time. See if you if Stephen Bap is saying that 7 years for getting more power into Goa, but I would like to ask him a question as to what has been done to improve the infrastructure within the state to accept that additional power that you get into the state. So if you don't have that, it is of no use. So this is my basic question that I would like him to answer. Okay, 7 years हो project जो गोवा थांबणार येता it is the interstate line. It doesn't come under state government because हे आमचे ग्रीड जे आसा ते फुल इंडिया एक ग्रीड आसा
आमचें कितेंय एक्शन आमी घेतलें सो इट एफेक्ट्स द नेबरींग स्टेट्स, नॉट ओन्ली नेबरींग स्टेट्स, द एंटायर कंट्री. सो इट इज अ ग्रीड. जस्ट लोकांक कळपाक एक घर आसा आमचे 4 रूम आसा, किचन आसा, ड्रॉईंग रूम आसा, सिटींग रूम आसा. एक खूंय किचनाक एक कोणें शॉर्ट जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें एंटायर MCB ट्रिप्स म्हळ्यार कितें आसता, आख्खें घराची लायट वता. पूण प्रॉब्लेम खंय आशिल्लो, किचनाक एक सॉकेटाक. सो इट इज लायक दीस. एक किचन म्हूण एक स्टेट धरया, एक बेडरूम एनदर स्टेट, सिटींग रूम एनदर स्टेट, आनी एक बाकीचे रूम आसा ते दुसरे डिफरंट स्टेट. सो एनी एक्शन in one place it affects the entire country. I cannot elaborate in more because it is a time consuming. USAक जे घडिल्लें ब्लॅकआउट जाल्लो, एक बारीकसो स्मॉल कोणे एक मिस्टेक जाता, एक फॉल्ट जाता आनी एंटायर country or one huge part of the country goes into blackout. So certain lines are not under the state government, they are controlled by the grid code and at the central government. I would not say central government, the different authorities which are working under the central government. Like 5 region आसा आजच्या इंडियेक, वेस्टर्न रिजन, नॉर्थर्न रिजन, सादर्न रिजन, नॉर्थर्न इस्टर्न, अशें करून इस्टर्न रिजन, 5 ग्रीड. सो ह्या 5 ग्रीड ज्या कायदे आसा, ते रेगुलेशन आसा, स्टेट ग्रीड कोड आसा, त्या प्रमाणे आमकां चलचें पडटा. सो हे 7 years इज द इंटरस्टेट लायन and it is why it is delayed. Everybody know, I will not go into that because of various problems. People have moved to NGOs and moved to the Supreme Court. That is what I am trying to say. I am not saying electricity department is the best, but definitely consumer also should understand unless we have infrastructure in place, it is not possible. अनेक उदाहरण दिता, खूब एक्स चीफ इंजिनियर ऑल्सो एक 2 जाण भासाभास करपाक आयिल्ले. ते म्हणटा ही लायन कित्याक जाय. आतां एक चीफ इंजिनियर एक्स आनी जो इतले वर्सां काम करून गेला तोच म्हणटा ही लायन कित्याक जाय. लोकांकूय कळचें ना ही लायन कित्याक जाय ती. लायन एक सोर्स आसा, जनरेटर खंय तरी स्टेटीक आसा. आतां आमचे कडेन एक 20 एग्रीमेंट्स आसा NTPC, नॅशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. गोंयांक वीज उत्पन्न जायना, एक बारीकशी को जनरेशन वेदांता करता आनी एक 30 मेगावॉट आमकां सोलर मेळटा थ्रू नेट मिटरींग. बाकीचे सगळें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अशें करून डिफरंट छत्तीसगड स्टेटांतल्यान येता. सो इतली जाल्यार आमकां ट्रान्समिशन लायन्स जाय. जितलो पावर एक्स्ट्रा वता, जितलो लोड वाडटा, तितली वोल्टेज हायर हाडची पडटा. लोवर वोल्टेज हाडल्यार ती लायन चलना बिकॉज ऑफ द लॉसीस आनी वोल्टेज ड्रॉप. आमी सगळे म्हणटा आमकां घरांत वोल्टेज मेळना, कित्याक मेळना, त्या प्रमाणे ती वोल्टेज हाडची पडटा आनी स्टेप डावन करची पडटा. एक ATC म्हूण आसा, हे सगळे टॅक्निकल टर्म्स जाता तितले हांव सिंपल वे सांगूंक सोदतां. अवेलेबल ट्रान्सफर कॅपेबिलिटी. एक लायनीची कॅपेसिटी आसा म्हणून त्या लायनीचेर फूल पावर ओडपाक जाता तशें ना. ग्रीड डिसायड करता. इन केस ह्यो 6 लायन्यो आसा आमकां आयज आमच्या गोंयांत 6 लायनी येताय, 2 400 kV आनी 4 220 kV. ह्यो 6 लायन्यो जेन्ना ऑन आसता, लेट्स से 700 मेगावॉट आमकां आमच्या गोंयांत येता. एक लायन खंयचीय ट्रीप जाली, तो ट्रीप जाल्लो तो लोड 200 मेगावॉट लेट्स से, द अदर 5 lines should be capable to take care of that load. आनी ती घेयना जाल्यार कितें जातलें, तो लोड थ्रो ऑफ जातलो. जे मेशीन, जे जनरेटर तो रन जाता एक स्पिडीर, अकस्मात तो लो स्पिडार वतलो कित्याक तेजेर लोड ना. हाय स्पिडार वतलो आनी चड लोड घायल्यार लो स्पिडार वतलो आनी तो जनरेटर ट्रीप जातलो. आनी जेन्ना एक जनरेटर ट्रीप जाता तर कॅस्केटेड इफेक्ट जाता. त्या पासत त्यो ट्रान्समिशन लायनीच्यो कितें कॅपेसिटी, कितलो लोड व्हरचो, तो ग्रीड ऑथॉरिटी डिसायड करता. सो त्या पासत पयले सुवातेर आमकां खूब फावटी आयज संदेश बाबान म्हटलें इंटरस्टेट लायन्साचो प्रॉब्लेम ना, पावराचो प्रॉब्लेम ना. पावराचो प्रॉब्लेम ना, पूण इंटरस्टेटीचो लायनीचो प्रॉब्लेम आसा. रिलायबिलिटी. म्हाका उगडास येता, एक फावट दसरा आशिल्लो, एक लायन ट्रीप जाली आनी लोकांचो फोन येता कंटिन्युअसली, कित्याक हाका 2 वरां लागता. फॉल्ट आशिल्लो एक बारीक 1 मिनिटाचो, 1 सेकंडाचो. इट इज लायक दीस. एक पट्टो फॉल्ट जालो, ती लायन परती चालू करूंक जायना अनलेस WRLDC and NLDC check what is the problem and then they say it is safe, they declare it is safe to charge and then only we can charge. That is why 2 hours lagta amka. It is like this, a patient once it is admitted with an attack, only doctors can decide whether that person can be discharged or not. Even if he has a function, he has a wedding at home, he cannot be discharged.
ओनली डॉक्टर्स वील से एट युअर ओन रिस्क आय एम डिस्चार्जिंग हिम. सो अश्योच ह्यो इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो इज लायक दॅट. सो त्या पासून ती लायन जाय पडटा. फर्स्ट इज पावर. चड उलयना, सगळ्यांकूच खबर आसा पावर जनरेशन गोंयांत ना. सो पावर तो दुसऱ्या स्टेटीसान आमकां हाडपाक इंटरस्टेट लायन जाय. आनी गोवा तामनार येतगूच इन द नेक्स्ट 15 to 20 years आमकां इंटरस्टेट लायन्स प्रॉब्लेम जावचो ना. सो इन द नेक्स्ट 1 to 1.5 years इंटरस्टेट लायन येतली. पावर जशें संदेश बाबान म्हटलां, पावर, लॉट ऑफ पावर इज अवेलेबल इन इंडिया. So, and grid is connected, all 5 regions are connected and we are operating at one nation, one frequency, one grid. हुंचाय नॉर्थाक वा हुंचाय सावथाक सान आमच्या पावर हाडपाक जाता. सो 2 विशय आमी वी हॅव टेकन केअर. जशें संदेश बाबान म्हटलें, आमचो कितें प्लॅन आसा मुखार इंडस्ट्रीक आनी हो लोड आमचो कसो केअर करचो. जसो आमी आतांच ओवरकॉर्डर दिल्ले आसा, एक वीक जाल्लो आसा, 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर. वेर्ना इंडस्ट्री अशें आसा की 6,000 कंज्युमर्स आमकां 60% ऑफ द रेवेन्यू दिता. आनी एक लक्ष एक्चुली इंडस्ट्री पयलें घालूंक जाय रेवेन्यू पळय जाल्यार. सो 50 MVA हांव संदेश बाबाक सांगूंक सोदतां, फ्रॉम टुडे इन द नेक्स्ट 13 to 14 months मॅक्झिमम, this is my commitment and my responsibility, Verna will get a new transformer, we will commission it and we will see that their power issues are resolved. And in a long term for Verna, there is another substation which is coming at a 220 kV level. Once it comes, I am sure lot of industry will be attracted at Verna and Goa. तशेंच आमी अनेक वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा थिवी. जशें म्हाका दिसता रोलंड बाबान म्हणलें मोपा एअरपोर्ट येता, आनी खरेंच सारकें ताजें. इन एंड अरावंड मोपा एअरपोर्टाची आमकां एप्लिकेशन आसा ती ऑलमोस्ट 100 MW. इज अ ह्यूज स्मॉल एरिया. रायट नाव वी हॅव 100 MW आनी आमी वर्क ऑर्डर दिवन इन द नेक्स्ट 5 months 63 MVA ऑफ पावर ट्रान्सफॉर्मर कमिशन करतले. आनी नॉर्थ गोवाचे आय एम नॉट सेइंग कंप्लीटली, बट दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज. इन एप्रील मे दोज प्रॉब्लेम वील गेट रिजॉल्व. तशेंच एनादर ट्रान्सफॉर्मर 63 MVA पोंडा वर्क ऑर्डर जाल्यार 1 वीक जाल्लो आसा. तोय बीन in the next 18 months it will get completed. So these 3 transformers will definitely solve the short-term problems, and the long-term problem will be solved with the Saligaon substations which will come 3 into 63 MVA at 220 kV level. Very important, which is required and a need of the hour, which will solve the North Goa problems. Because North Goa load also wadat wata, coastal belt especially, hotel industry, and the entire with MOPA coming, load is going to increase like anything. So these 4-5 projects will definitely solve Goa's problem in long term, and we will be prepared for 2030 for a load of 1,200 MW. एकूच टुवर्ड्स दी एंड की तमनार प्रोजेक्ट येत जाल्यार तुमी म्हणटा जर ती लायन जाली जाल्यार हे पावर रिक्वायरमेंट जे आसा जी इंडस्ट्री आनी कंज्युमर ताका फायदो जातलो काय कसो कितें, इतलेच एक शॉर्ट हातून. Absolutely, Goa will get a big benefit. Reliability, हुंची एक लायन ट्रीप जाली, जेन्ना ह्यो लायन्यो ट्रीप जाता मिनिमम 2 hours इट टेक्स. फॉल्ट लेगून ना जाल्यार, आनी फॉल्ट आल्यार इट डिपेंड्स ऑन वॉट कायंड ऑफ फॉल्ट इट इज. सो इंडस्ट्रीक खरेंच, कित्याक पयलें जशें संदेश बाबान म्हटलां, आमी पयलें इंडस्ट्रीक ऑफ करता सारकें. कित्याक गव्हर्मेंटाचें डिसिजन सामान्य मनशाक, एक डॉमेस्टीक कंज्युमराक सप्लाय मेळची, कित्याक दे आर नॉट एक्विप विथ द DG. दो हांव बिझनेसमॅन आशिल्लो आनी म्हाजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हाजें ओन आशिल्लें जाल्यार हांव पयलो इंडस्ट्रीक दितालो, कित्याक दे आर द हाय पेईंग कंज्युमर्स. दे आर गिवींग मच मोर दॅन डॉमेस्टीक. बट गव्हर्मेंटाची पॉलिसी अशी आसा, पयले सामान्य मनशाक डॉमेस्टिकाक पयले सप्लाय दिवची आनी मागीर इंडस्ट्रीक दिवची. सो गोवा तामनार येयल्यार फूल गोंयांक बऱ्याक पडटलो, इंडस्ट्रीकूय बऱ्याक पडटलो. ईच अँड एवरी पर्सन ऑफ द गोवा स्टेट वील गेट द बेनिफीट ऑफ दीस लायन. ॲज वी गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग, रुलन सर तुमचे कडल्यान की हे लायनीचो आमकां बेनिफीट जातलो म्हणटा, पण कांय कडल्यान ताज्या खातीर ऑपोजिशन येता. सो हे सॉल्व करपाक कशें कितें, कंज्युमरांच्या बेनिफिटाक हाडिल्ल्या प्रोजेक्टाक कित्याक ऑपोजिशन जाता आनी ते कशें हे करूं शकता? म्हाका तरी दिसता गिरायकाक खंयसून पावर हाडटा कितें आहा ते विशयाचेर वयचें ना. आपल्या गांवांत आपल्या वॉर्डान कशें चलता तें गिरायकाक फोकस सारको आसा. सो म्हाका तरी दिसता डिपार्टमेंटान पयलीं थोडी विशय रिजॉल्व करपाक जाय. 2000 म्हाजे कडेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी गॅझेट आहा, पावर एडवायझरी कमिटी. ही कमिटी म्हाका दिसता स्थापन करपाक जाय परत. कित्याक सांगता तुका, आयज जर इन्स्टिट्युशनल लेवलाचेर डायलॉग जातलो जाल्यार पावर एडवायझरी कमिटीची गरज आसा. कित्याक ओन्ली एट स्टेट लेवल न्हू, प्रत्येक तालुका आयज परिस्थिती आहा. आमचे
लोकल पॉप्युलेशन 16 लाख. Honorable Tourism Minister says 90 lakh tourists are coming in this year. Next year it will be 1 crore 20 lakhs. So माझे म्हणणे कितें आसा, इंडस्ट्री म्हणटा तें एक मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री आसा तें एक जालें. हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री जो आसा, वॉट इज दर पावर कन्सम्पशन. सो सोलर पावराचेर म्हाका दिसता तितलो एम्फसिस दिवपाक जाय. आयज म्हाका दिसता एक बिल जेन्ना डिपार्टमेंट धाडटा, बिलाचे बरोबर वॉट इज सोलर पावर, वाय यू शूड शिफ्ट टू सोलर पावर, हे इन्फॉर्मेशन जावपाक जाय, पावपाक जाय. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, आय वूड से पीपल हॅव टू एक्सरसाइज द रायट टू नो. इन्फॉर्मेशन मेळना, व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड ऑल दीस थिंग्स. तूं वेबसायटीज वर खूब डायग्राम बी आसा, सामान्य लोकांक कळपा खातीर तालुका लेवलाचेर जावपाक जाय. एंड माय रिक्वेस्ट टू द डिपार्टमेंट वूड बी, येता त्या वर्सान प्रत्येक तालुक्यान विजीट करून पावर कशें जनरेट जाता, पावर खंय वयता, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दिवप. कित्याक लोकांक पयले कॉन्फिडन्स खंय येवपाक जाय, म्हाज्या वाड्यार कॉन्फिडन्स येवपाक जाय, म्हाज्या पंचायत लेवलाचेर कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. दुसरे विशय म्हाका दिसता की तरेतरेचे इंडस्ट्री आसा, मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री आसा, फार्मास्युटिकल, टुरिजम, सगळे इंडस्ट्री. हांव म्हणटा की परत हांव सांगता GCCI पासून there is a need for active engagement. Not only when I have a problem. I'm not saying they are not doing, but they need to do more. कित्याक सांगता तुका, गिरायक म्हणटा तें आमी गिरायक जर स्टिवनाच्या दारा भायर बसले जाल्यार इट इज नॉट पर्सनली सिटींग आउटसायड द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर, बट द गव्हर्मेंट टेक कॉग्नायझन्स वॉट इज द चॅलेंजीस ऑफ टुडे. सो म्हाका तरी दिसता की सगळे पंचायतीक इन्वॉल्व करून बाबा हाऊ टू प्रोटेक्ट द इन्फ्रास्ट्रक्चर. हांव सांगता तुका, तूं आमच्या लेटर गोवा कॅरच्या वतीन पळयत जाल्यार डिपार्टमेंट, आय हॅव इवन प्रपोज द रिमूव अँड प्रोटेक्टिंग द ट्रान्सफॉर्मर्स, मेकिंग द वॉर्ड कावन्सिलर इन चार्ज ऑफ दॅट ट्रान्सफॉर्मर. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाचें, इट इज टॅक्स पेयर्स मनी. सो म्हाका तरी दिसता एक वायर तुटलो, एक पोल मोडपाचो आहा, हे सगळे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन आमी दिवचे. कित्याक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो त्या लेवलान ग्राउंड लेवलाचेर पयलीं म्हाका दिसता एंगेजमेंट जावपाक जाय. एंड अनलेस दॅट कॉन्फिडन्स बिल्डींग एक्सरसाइज हॅपन्स नो, वी वील बी फार अवे फ्रॉम दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्कशन. कळ्ळें न्हू. सो माय समरी वूड बी 23-24 डिपार्टमेंट शूड टेक दीस एज अ चॅलेंज, हाऊ टू रीच द स्मॉलेस्ट कन्झ्युमर. अँड आमचे 190 पंचायत, 14 म्युनिसिपालिटीज आसा, तांकां कॉन्फिडन्स घेवन सिस्टमॅटिकली इन्फॉर्मेशन आमी शेअर करपाक. तुम्ही सांगता ते प्रमाणे जर एक कंप्लीट डायलॉग कन्झ्युमर आणि सर्व्हिस प्रोवायडर त्या डिपार्टमेंटा बरोबर जर देर इज अ ट्रान्सपरन्सी, वो खुबसो इशू सॉल्व जावं शकता. आमकां जर 24 वरां लायट जाय जाल्यार पिरियॉडिकल अपग्रेडेशन ऑफ पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर जावप खूब गरजेचें आसा. त्या शिवाय पावर येवन आमच्या पर्यंत ती पावची ना. पण हे सगळें करतना पर्यावरण तशेंच लोकांक काय हार्म जावचो ना हाजेरूय लक्ष दिवचें पडटलें. तुमकां तिगांकूय धन्यवाद म्हणटा, तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले, तुमचो वेळ आमकां दिलो. आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपयता. परत मेळुया आनी एका विशयाचेर चर्चा करपाक फुडल्या एपिसोडान. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.